आता खबरो विस्तारान। मंगळारा काँग्रेसीचे बसकेंत एकमतान ठराव घेवन सभापती कॅन्डिडेटा खातीर कुडतरीचे आमदार एलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सो हांच्या नांवाची निवड केल्या। आज आमी CLP हांगा मिटींग घेतली उपरांत ताबडतोब जे स्पिकराचे सभापतीचे इलेक्शना खातीर जे नॉमिनेशन फायल करून आतां येयलात आनी आमचे बाब रेजिनाल्ड लॉरेन्सो हो आमचो काँग्रेस पार्टीचे वतीन स्पीकर कॅन्डिडेट आनी आमी सगळे जाण 16 जाणांनी वचून आतांच नॉमिनेशन फायल करून तेजे येयल्ले आसात। आमकां काँग्रेस पार्टीक फूल कॉन्फिडन्स आसा की आमी फाल्यां सभापती इलेक्शन आमी जिखतले, कित्याक गोंयच्या लोकांनी काँग्रेसीक कौल दिल्लो आनी त्या प्रमाणे आयज जेन्ना मतदान जातलें फाल्यां प्रत्येक आमदारांक तेजे जे प्रोसेसा जर विचार केलो जाल्यार ताका आमकां मदत पडटली आनी आमी विजयी जातले, कित्याक गोंयच्या लोकांनी सिंगल लार्जस्ट पार्टी म्हणून आमकां कौल दिल्लो त्या आदाराचेर जे बाबा रेजिनाल्ड आमचे एक निश्ठावंत अशे खडेगांव काँग्रेस पार्टीचे लिडर जावन आसात आनी तेजे खातीर सगळ्यांनी एक मतान म्हणटा अशी तेंची आयज निवड जाल्ली आसा आनी सगळ्यांनी आमी 16 आमदारान जावन वचोन म्हणटा अशें तेंचें नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा आनी पड सांगता आमकां आत्मविश्वास आसा, कॉन्फिडन्स आसा की आमकां आमदार जाल्यार वोटींग करता आसतना भोवमतान म्हणटा अशें काँग्रेस पार्टीच्या उमेदवाराक सभापती म्हणून तेजी नेमणूक करतले। जे लोक जे उत्सवान आसले, उमेदीन आसलेले आनी खऱ्या अर्थान कौल ज्या पद्दतीन इलेक्शनाक लोकांनी दिल्लो त्या प्रमाणे आयज काँग्रेस सत्तेर येवंक जाय आशिल्ली, काँग्रेसीक मॅन्डेट दिल्ली आनी इतलें आसतना सुद्दां ज्या पद्दतीन कशे पद्दतीन सरकार फोडून तोडून म्हणटा अशें करप जालां हें जावपाक नाका आशिल्लें, कित्याक जो कौल दिला तो काँग्रेसीक दिल्लो आनी जशें आमी गेली 5 वर्सां आमी विरोधी पक्षांक रावले बसले तशेंच ह्या फावटी भाजपा वाल्यांनी विरोधी पक्षांची भुमिका करपाक जाय आशिल्ली, कित्याक लोकांनी तांकां नाकारलें तरी देखून ज्या पद्दतीन सत्तेचो वापर करून म्हणटा असो आयज लोकांक ह्या वाटेन त्या वाटेन एकठांय करून जे जनतेन कौल दिल्लो तेजे एगेन्स्ट वचून जे सरकार स्थापन करप जालें हें चुकीचें। जे लोकांचो कौल जो आसा, लोकांनी जे मॅन्डेट दिल्ली तेजो आदर करून म्हणटा अशें 5 वर्सां तेमी विरोधी पक्षाची भुमिका करूंक जाय आसली, विरोधी पक्षाक बसपाक जाय आसलें, पूण हें तशें घडलें ना। काँग्रेसीचे आमदार पक्ष सोडपाचे आसात ह्यो फक्त अफवा आसात, हातूंत कांय तथ्य ना म्हण आमदार रेजिनाल्ड सांगता। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान सुशील शुक्ला। Of the Congress Party, I have contested I am the contestant and contestant म्हणले काय ना स्पीकराचे आमी फॉर्म घेवन आतां आयले आनी म्हाका दिसता की ऑल दोज पीपल जे कोणा दिसता की लोकांची अपेक्षा आसलेली नॉन BJP गव्हर्मेंट सत्तेर येवपाक आनी राज करपाक तेणें म्हाका वोट मारचो। आमी लास्ट 5 years आमी अनअपोज दिवना स्पीकर्स इलेक्शन हे पार्टी आमी अनअपोज दिनाय। we will fight it out and we will fight it out to show that Congress party is a united party on behalf of the party। आमगेले आमदार आज वयता फाल्यां वयता म्हणून सगळे म्हणटात, आमगेले आमदार कोण वचनाय। आमच्या वतान वी वॉन्ट टू मेक अ वन मेसेज टू द पब्लिक की जरी तर आमी गव्हर्मेंट फॉर्म केलो ना जाल्यार आमी 5 वर्सां काँग्रेस पार्टी म्हणून लोकांक निवडून दिले, ती मॅन्डेट लोकां बल्यान जाते भाशेन काम करून आमी लोकां बले रावतले म्हणून आमगे एक विचार आहा आनी आमगे ताम मत आहा दॅट वी विल नॉट लीव द पार्टी।